ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ ಆರಾಧನೆ ಧೂಪವ ಹಾಕುತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಿತನಿಗೂ ಸುತನಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ
हालेलुया 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 अर्गानी वगलाप तुका सुमिया जेसू अर्गाने उगला तुका सुमिया जेसू आराधन तुका सुमिया जेसू अर्गान तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू महिमा तुका सुमिया जेसू महिमा तुका सुमिया जेसू हालेलुया 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 मुखार भाव बहिणीनो हो वेळ मोलादीक वेळ जावन आसा आमच्या जिवीत असो वो अपूर्व असो देवा संगी मेतेर जावचो देवाच्या संतोषांत भागीदार जावचो वेळ वो जावन आसा आमी हांगासर ह्या सांजुजेवास बापाच्या पंचशताक ह्या पवित्र थाळाक आमच्या सोम्याक आमी मेळोंक आयल्या तस सोमी सांजुजेवास बापाच्या जिवितांत अजाप केल्लो विचित्र ताणें केल्ली महिमा ताणें उगडली आनी तीच विचित्र तीच अजापा आमच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळच्याक आमच्या जिवितांत जरी जावच्याक भावार्थांत आमी हांगासर आयल्या ता देखून हो वेळ जावन आसा सोम्याचो वेळ सोम्या संगी करचुचो वेळ ह्या घडये सर्व आमची चिंतमा सर्व आमचे राठावळी सर्व आमची कामां भायर दवरया आनी हो घडी हो वेळ सोम्याच्या पांयां थळा सोम्या संगी पवित्र काळजान करचुच्याक दोळ्या आमचे दंप्या आनी आमची काळजां उक्ते करया आत्मीक दोळ्या आमी उक्ते करया भावार्थांत देवाक आमी पळोवंक प्रयत्न करया उदेंती तावन तेग ज्योतिश जुदेवांचो राय जल्मला म्हणलें कळ्ळेंच नेकेत्रचो गुर्त धरून जेजू बाळकाक आराधन करूंक आयले सुमार महिलां सुमार दीस ते चलोवन आयले सोम्याक मेळच्या खातीर सोम्याचे आराधन करच्या खातीर सोम्याक नामास्कार करच्या खातीर सोम्याचे बेसांव आशिर्वादा जोडून घेवच्या पासत आनी तांचो भावार्थ तांकां सांडून घालेना जेजू बाळकाक ते मेळ्ळे तांची काणीक तांणी समर्पिली नामास्कार करतलो तांचे जेजू मुखार सरपडले आनी संतोषान आनंदाची गितां गावन ते सर्व घरा गेले हांगासर आमी सकाळीं उठल्या त्या उदेच्या ज्योतिशा बरी जेजूक मेळच्या खातीर हांगासर पयन करून आमी आयल्या हांगासर तो आसा आमकां देखता आमच्या काळजांत ताका आमी स्विकारसिया आमच्या मोतींत ताका बरया आमच्या जिवेंत आमच्या जिणयेंत तसो जीव वळचे बरे आमी करया ताच्या बेसांवांनी ताच्या आशिर्वादांनी आमचे जिवीत आमी मुखारसून व्हरया जेजू आमकां देखता आनी म्हणटा म्हज्या पुता म्हज्या दुबे म्हाका गोक्त आसा कित्या पासत तूं हांगा आयलाय वा हांगा आयले तुजें दूख म्हाका कळीत आसा तुवें कोणाडेच सांगनातलें दूख म्हाका दिसून येता तुजो उद्देश कितें गी म्हण म्हाका कळीत आसा बेजार पावनाका निराश जायनाका भरवोसो दवरू पातये खंडीत जावन जें तुका कितें जाय हांव तुका दितां दुबाव नाका मोगाचें न्हू आमचे सर्व दूख सर्व कश्ट सर्व बेजाराय सर्व पिडा सर्व समस्ये देवाक कळीत आसात
खंडीत जावं देवा कळीत आसात कित्याक म्हळ्यार तो आमचो बापोय आमी ताची भुरग्यांक कितें जाय म्हणलें बापायक कळीत आसता आनी विचारिनासतनाच तो दिता जर तर आमी विचारलो तो दिनासतना रावचो ना गी खंडीत जावन दिता आमचे दूख आमची कंत बेजाराय आमचे सगळ्यो समस्ये आमची सगळी क्रिस्ती जिनीस ह्या साक्रामेंतांत आजर आसच्या प्रस्तुत आसच्या जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया आमचे वैयक्तीक जिवन आमचे कुटुंबा जिवीत सगळें ताका आमी समर्पण दिया आमी हांगासर वेळ बी पाड करूंक येवना हांगासर सोम्या संगी रावच्याक आमचे निराशपण ताका समर्पण दिवन ताच्या बरोवशान बरोवंक भवार्थांत आमी वागच्याक आमी हांगासर आयल्या सगळी जिणी देवाक समर्पण दिवया सर्व दूख आमचे देवाक आमी समर्पण दिवया आमकां सकटांनी सांडिल्ल्या वेळार कोणेंच आमकां लेखिनातल्या वेळार कोणेंच आमची पाप बिरमत पावनातल्या वेळार कोणेंच आमचो उगडास काडनातल्या वेळार आमचे संगी आसलो सोमी आमचो मुखासो जेजू इमॅन्युएल म्हणजे गॉड इज विथ अस तो आमचे संगी आसा जीजस म्हळें नांव गॉड सेव्स तो आमचें रक्षण करूंक आयला आमची बगनां कितें म्हळें गे अर्थ कणकणोंक समजून घेवंक त्या चोर कश्टांतावन संकश्टांतावन भायर येवच्या पासत ताच्या मोगांत आमी पडच्या पासत आमचो संबंद घट करच्या पासत आमी ताचे पयस गेल्ल्या लागीं येवन आमचो संबंद मोठो करच्या पासत ताच्या पाकाट्यांत आमी राखच्या गरजेचो रावच्या पासत आमी हांगासर आयल्या सोमे जेजू ताचो हात मुखार दोन आपयता म्हज्या पुता म्हज्या देवे म्हजे चडशिये म्हाका अनुभव कर म्हजो मोग अनुभव कर तुज्या काळजान म्हाका घे तूं म्हाका स्विकार कर आनी तूं तुज्या जिवितांत पळयतले कसली विचित्रां कसली अजापां करतली आमच्या भावार्थांत आमी गूण जाता मोगाच्या न्हू आमचो भावार्थ आमकां बरें करता जेजूच्या पांयां तळा आयिल्ली आमी परतून एक फावटी जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करन आमच्या काळजांत स्वागत करन सगळे आमचे जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पण आमचे कुटुंब आमचे दूख आमचे कश्ट आमचे पिडा आमी खंयच्या उद्देशान आयले ते सर्व उद्देश ताच्या पांयां तळा दवरन ताचे आराधनेचें गीत आमी परतून मुखारसून गावया जे कोणाक दिबी घालना हात वयर उबारून देवाचे आराधन करूंक साध्य जाता दिबयेर आमी पडोवया आतां आमी उबारया आमचे जिवीत सर्गीच्या बापाक समर्पण दिवया पिडा शिडांची वंदन करू
हालेलुया Hallelujah. 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 मोगाचनो हांगासर पवित्र आत्म्याच्या स्पिरिटान आमी भरल्या पवित्र आत्मो हांगासर देवून आयला हेर एकल्या थंय तो मेथेर सावन आसा येदोळसो तुमच्या जिणयेंत अजापा विचित्रां घडोवन आसात भावार्थांत सत्मना पाथेनी दवरा पवित्र आत्मो तुमचे ते काम करन आसा सोरू तुमच्या काळसांतले बेजाराय पिडा शिडा तुमच्या कुडीचे सोर्व दूख तो पुसून काडन आसा भावार्थाच्या दोळ्यांत भरवशांत आमी पाथेवया सांसुवांसो आद्याय दा वोळ दा जेसू म्हणटा हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवन वमतोच्या मापान हांव आयला जिवीत दिवंक बरोवचे वमतोच्या मापान आमकां कश्ट दिवंक तो आयिल्लो न्ही आमकां निराश करूंक तो आयिल्लो न्ही आमकां पिडा शिडा दिवंक तो आयिल्लो न्ही आमकां बेजाराय दिवंक तो आयिल्लो न्ही आमकां कश्ट आमचे कुडीचे दूख आमकां समस्ये आमकां विघ्नां अणवरां दिवंक तो आयिल्लो न्ही जिवीत दिवंक तो आयिल्लो ते जिवीत आमी स्विकार करया देवा ते भरवोसान जियोवच्याक पवित्र आत्मो येदोळस आमचे ते काम करन आसा पवित्र आत्म्याची ऊब आमी बघया आमच्या काळसांत जावन आसचे ते परिवर्तन आमी बघया आमच्या काळसांत जावन आसचे ते नवीकरण आमी बघया देव आमची पातकां बुकसून आसा आमचो देव काकुळतेचो सागर तो जावन आसा भुरग्यां ते पाप बिरमो तो पावता
ह्या देखून ताणें पवित्र आत्म्या बसयला 24 वरां आमचे संगी रावच्या पासून आमकां सांगात दिवच्या पासून ताच्या स्पिरितांत ताच्या प्रेरणांत आमकां बडच्या पासून आनी सोम्या संगी वेळ करसूंच्या पासून देवान आमच्या जिवितांत वस्तू अजापा केल्यांत विचित्र केल्यांत जल्मातान ह्या घडये पर्यंत ताणें सबार उपकार आमकां केला आनी त्या सोर उपकारांचो हे घडीभर आमी उगडास काडया त्या सर्व उपकारांक आमी अर्गा आनी वगळाप आतां देवाक भेटोवन दिवया तुमची जबाब अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या सोम्या तूं म्हजो देव देखून अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू तुमचो उजवो हात तुमच्या काळजा वयर दवरा आनी देवाचो मोग अनुभव करा देवाक अर्गां दिता आसतना सोम्या तूं म्हजो रायाचो राय देखून अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू सोम्या तूं म्हजें जिवीत आनी सर्वस्व देखून अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू सोम्या तूं म्हजो मोग करताय देखून अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू म्हाका मनीस जावन रचल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां तुज्या सारक्याची आनी रुपाची केल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां जानवायन बरोल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां तुज्या कुरपेन नेटयल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू सर विघ्न आनवारांतले आमकां सांबाळून व्हेल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमचे जतन घेवची वडिलां आमकां दिल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म दिल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या भावार्थांत तीर केल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां पवित्र सभेचे संदे केल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां क्रिस्तांव शिक्षणांत तरबेती दिल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां लौकीक शिक्षण दिवन बुद्धवंत केल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या मोगाचेर तुजे बेसा वतुल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या पातकांचे बॉक्साने दिल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां सांग समाधानाचे हातेर केल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या एकसुरपणांत सांगात दिल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू बरो गवळी जावन आमची जतन केल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां येसाक आनी धर्मीक भाव भयणी दिल्ल्याक अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत मलगडी आनी पिडेस्तांक फावो केल्ल्या खातीर अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमचे कान तालाश कर दिवच्या रयता पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमकां रावोंक बिडार बांदिल्ल्या पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आमची बरी भलायके खातीर वावडच्या सर वयसा आनी नर्सां पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू बरी शिक्षा की दिवन आमकां जानवायंत भरल्या पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू राष्ट्र सांबाळच्या सर्व सैनिकां आनी राजकीय पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू रडतलाची दुखा पुसच्या मनशाक तुवें फावो केल्ल्या पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू भुकेल्यांक खाण दिवच्या मनशाक तुवें फावो केल्ल्या पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू एकसुऱ्याक सांगात दिवच्याक मनशाक तुवें फावो केल्ल्या पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू कश्ट तेल्यांक आधार दिवच्याक मनशाक तुवें फावो केल्ल्या पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू पिडेस्ताची भेट करच्या सर्व पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू समासांनी कश्ट तेल्याच्या रडणे ऐकूंक व्यक्तीक तुवें फावो केल्ल्या पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू दुस्मानाचो मोग करून तांचो मोग करूंक स्पिरितांत आमकां भरल्या पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू तुजे लागीं भावार्थांत मागोंक हांगासर आपोवन हाडल्या पासत अर्गा आनी वगळाप तुका सोम्या जेजू आणखी सबार बेसावां सबार आशिर्वादां आमी अनुभव केल्यांत ह्या घडये आजारा वयर देवान आमचेर आशिर्वाद वतला वेचूंक जायना तितले देवान उपकार आमकां गेला ह्या सोर उपकाराचो सोर बऱ्या करण्याचो आमी उगडास काडून गिताद्वारे देवाक आमी अर्गां आनी वगळा पाठवया
सर्व कानो काळयो पेटून रस्त्यारतला वाड्या एक जाऊन आम्ही धनिया देवा जय जयकार करूया एक जाऊन आम्ही धनिया देवा जय जयकार करूया कित्याक देव तो बरो रस्त्यार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रस्त्यार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो पोसणार खरो ताचे ते आमी उल्हासया कित्याक देव तो बरो पोसणार खरो ताचे ते आमी उल्हासया सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गीतां गावया प्रत्येकाची कृत्यानी आल्या उपकारांनी कसो गावया सगळ्या गीतां ताळे मेळून रस्त्यार नावाड्या नव्या गीतां ताळे मेळून रस्त्यार नावाड्या माधुर संगीतन किन्नरी वाजून स्तुतिकाची कार्या माधुर संगीतन किन्नरी वाजून स्तुतिकाची कार्या कित्याक देव तो बरो रस्त्यार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रस्त्यार करो कीर्तन ताका गावया कित्याक देव तो बरो रस्त्यार करो ताचे ते आमी उल्हासया कित्याक देव तो बरो रस्त्यार करो ताचे ते आमी उल्हासया सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गीतां गावया प्रत्येकाची कृत्यानी आल्या उपकारांनी कसो गावया सर्व आमी सोम्याक नावाड्या संतोषाची गीतां गावया प्रत्येकाची कृत्यानी आल्या उपकारांनी कसो गावया Alleluia, 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 alleluia. एक घडी बरो आमी मौन रावया देवाचे उतार आयकोवच्याक आमकां तयार आमी करया देवाचे उतार आमकां बरोवसो दिवचे देवाचे उतार आमकां राखता आमकां सांबाळता देवाच्या उतरांत मस्त बरें जाता ते देवाचे उतार आयकोवच्याक आमी एक घडी भर उबे रावया सांजुवाच्या पुस्तकांतले जावन आसा अध्याय 5 वाक्य 1 ते 9 पर्यंत
हाचे उपरांत जुदेवाची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. जेरुसलेमांत बोकऱ्याच्या दरवटे लागीं एक तळें आसा. त्या हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे, तोंटे, आरेगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडोवन आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आसले गतीर आसलो म्हूण ताका जाणा जावन म्हणलो, तुका बरो जावंक खुशी आसा. पिडेस्तां ताका जाप दिली, सायबा, उदक आलेल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणीय ना. हांव देवोंक वेताना आनेकलो मुच्याके पयलें देंवता. जेजून ताका म्हणलें, उठ, घे तुजें अंथुळण आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें अंथुळण घेवन चलतेच रावलो. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक भोव सोबीत पिंतूर म्हूण सांगीत वा एक भोव सोबीत घडीत हांगासर आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू जेरुसलेमाक म्हूण वेतालो आनी थंयसर एक बेतसादा म्हणलो गांव आसलो. आनी त्या बेतसादा म्हणल्या गांवांत एक तळें आसलें आनी त्या तळ्यांतलें उदक केदाळा तें हालतालें. तेदाळा थंयसर कोण पयलें देंवता ताची पिडा गूण जाताली. आनी जेजू थंयसर पावता. जेजू पळयता थंयसर तळें आसा. तळ्याच्या भोंवतणी सबार पिडेस्त आसात. कुर्डे, तोंटे, आरेगार आनी इतर सोर पिडेचे लोक थंयसर आसले. जेजूक पळोवन ह्या सर्वांचे वयर पाप बिरमत जाली कोणना. पूण ह्या सगळ्याच्या प्रास वर्त्या मापान थंयसर एकलो 38 वर्सां तावन 1-2 वर्सां तावन न्ही 38 वर्सां तावन आपूण गूण जायचे म्हणून भावार्थांत भरवोसांत थंयसर राखून रावल्लो. जेजूचें काळीज एक पटी सुर्यंत तोपले बरें जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार जेजून विचारलें, तुका गूण जावंक खुशी आसा गी? आनी ताणें कसली जाप दिली? कसली जाप दिली? मुचे म्हणलें कोणूच ना. मुचे म्हणलें कोणूच ना. आनी तें आयकतना जेजूक आणकी बेजाराय जाली कोणना. कित्याक देवान हो संवसार रचता आसतना आदावाक रचलें आनी आदाव एकसुर आसो पळोवन देवा कळ्ळें एकसुरपणाची जिणी बरी न्ही. ताका कोण म्हणी एक सांगाती जाय. त्या देखून येवेक ताणें रचलें आनी अशें कुटुंबाच्या जिविताक ताणें बुन्याद घाली. कित्याक म्हळ्यार सांगात पोवन भोव गरजेचें. कुटुंबांत जियोवचें भोव गरजेचें. एकामेकाक सूख दिवंक वांटून घेवंक आमकां भाव भयणी भोव गरजेची. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पूण हांगासर जेजू कितें पळयता? सबार लोक एकसुरपणांत जिणी जियेता. आमी आमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो, पूण कुटुंबांत आमी पळयता सबार लोक निराश जावन एकसुरपणाची जिणी जियेता. प्रत्येक तरोन मलगडी प्राय वता. कित्याक म्हळ्यार तांकां समजोवची कोणूच ना जाल्यांत. तांचे ते कितें भोगता, तांचे कश्ट कसले
तांकां कसली पिडा खंयसर तांकां दुखता तांच्या कुडींत तांचे समस्या कसले तांकां कितें जाय तांचे सेवा करचे तांचे कुमो करचे तांचे तेले पाप बिरमो दाखोवचे तांचो मोग करचो आज कुटुंबांत कोणूच ना जाल्यात खंडीत जावन फकत मलगड्यांक आनी म्हाताऱ्यांक न्ही प्रायवंतांक न्ही चड युवा तेंगे थोडे पटी एकसपण बगता सगळे आसो न्ही आमचे तें कांयच ना म्हणलें बरें आमकां बगता तसल्या निरासपणांत आसच्या सर तुमकां भाव भयणीनो आज जेजू म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसा हांव तुमचे सांगात आसा 38 वर्सां हांव न्हू एकसुरपणाची जिणी जिवन आसलो कोणेच कुमो करनातलो कोणेच तुका कितें जाय म्हण विचारनासलो जेजू विचारता तुका कितें जाय तुजी खुशी आसा की तुका गूण जावचें आनी कोणूच ना म्हणटा जेजू म्हणटा हांव आसा उठ तुजे सर्व घे आनी चलोन वच आनी तेक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपले अंतुर्ण घरान चलोंक लागलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगाच्यान तुमी हांगासर आयल्यात गूण जावन आसतना पाटी वचोंक नजो जेजू हर एकल्याक सवाल विचारता तुका गूण जावं खुशी आसा गे आनी ह्या 38 वर्सां हांव पिड्यांत आशिल्ल्या मनशा बरी भावार्थांत आमी विचारूंक आसा वय म्हाका गूण जायचे म्हाका बरो जायचे फकत पिडे शिडेत हांव न्ही पातकात हांव न्हू सर समस्यात हांव न्हू सर खोटेपणांत हांव न्हू सर पाड चिंतपात हांव न्हू चड पाड करनेत हांव न्हू हर एका सैतानाच्या बुलोवण्यात हांव न्हू म्हाका गूण जायचे म्हाका बरो जायचे जेजू म्हाका बरो कर म्हाका गूण कर केन्ना आमी भावार्थांत विचारता तेन्ना जेजू कधीच ना म्हणून सांगना आमी भावार्थांत जेजू लागीं मागोवंक आसा आनी आमी भावार्थांत आमची जिणी सोरोंक आसा जेजू म्हणटा तुका आज कितें जाय आमी हांगासर भांगार दुंप पयशे विचारूंक येवना आमी हांगासर फकत विचारूंक आयल्या आमकां सांत समाधान दी आमकां बरें जिवीत दी क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेलें जिवीत आमच्या जिवीत हांव दुसऱ्यांक जेजू म्हणलें कोण म्हणून वळख करचें जिवीत तूं आमकां फावो कर म्हणून आमी मागच्याक हांगासर आयल्या आनी खंडीत जावन जेजू म्हणटा घे तुका कितें जाय जे खंयच्या उद्देशान तूं ह्या पवित्र पोंशेताक तूं आयलाय सांजुजे वाजाच्या बापाच्या काळजांत आशिल्लो ताच्या जिवितांत आशिल्लो ताच्या जिणेंत अजाप केल्लो तोच सोमी आज आमच्या जिणेंत आयला आमच्या काळजांत आयला आमकांय सांजुजे वाजा बरोबर पवित्र करच्याक एक शांत करच्याक एक ताची साक्ष करच्याक आमकां तो आपणान आयला आमी येवना हांगासर आमकां पवित्र आत्मा आपणान आयला पवित्र आत्म्याच्या प्रेरण आमी हांगासर आयल्या हांगासर आमी वेळ विबाड करूंक येवना देवा संगी आसच्याक आमी आयल्या आनी सबारपोटी आमी देवातान पयस वेतेत आसता सबारपोटी पयस वेतेत आसता संवसाराच्या जिणेंत आमी मेतेर जावन आसता आनी देवाचो उगडास आमकां विसर येता पोरण्या सल्ल्यांत आमी वाचता देवा आनी इस्रायला मदो संबंध आवय आनी भुरग्या बरी आसलो देवान इस्रायल असो कसे एक आवय आपल्या भुरग्याची मोग करता तशें इस्रायल लोकांचो मोग ताणें केल्लो हालेलुया 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 अर्गान योगलाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू आराधना तुका सुम्या जेजू तुजो मोग करता जेजू हालेलुया सर्वस्परा देवान इस्रायल असो एका आवयन भुरग्याचो मोग करचे बरें मोग केलो पूण इस्रायल लोकांनी कितें केलें इस्रायल लोकांनी कितें केलें सर्वेस्पराक विसरून सोडलें आपल्यात रचल्या सर्वेस्परा तावन पयस गेली पोरसा सर्वेस्परा देवान सोंडिलें गी सर्वेस्परा देवान ताच्या पडजेक सोंडिलें गी ना तांकां शिक्षा दिली जावंक पुरो दुसऱ्या रायाच्या आताकाल तांकां इल्लो वेळ गळोवंक
कश्ट येवंक ताणें सोडलें जावं पुरो पूण तांकां सोड दिलें ना परतून ताचे इस्रायल लोकांक ताणें फाटीं हाडलें बसयल्ल्या गांवाक ताणें पावयलें बसयल्ल्या गांवाक पावयल्या उपरांत इस्रायल लोक सेरेस्परा देवाक विसरून वेता पूण देव विसरना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवाक विसरूंक जावं पुरो आमकां देव पळोवंक मेळना जावं पुरो पूण देव 24 वर आमकां पळयता 24 वर आमचे विशयान चिंता 24 वरां मुजें धू मुजें पूत मुजें तन पयस गेलां कशें फाटीं हाडचें गे म्हणून तो चिंतून आसता वेंचीक पुताच्या वापारेंत सुविस्तार विसरून सांगलां बापायचो मोग कसलो जावन आसा गे म्हळें घरचे मॅट देंवोन गेल्ल्या घडये तावन परतून तो फाटीं येता म्हणसर बागलार उबे रावन पुताक तो राखून रावल्लो तस सोमी आमकां हर एकल्याक राखून रावता तस देव आमकां हर एकल्याक फाट्या वेता मुच्या दुवे मुच्या पुता फाटये खंयसर वेताय तूं कित्या वेताय तूं कित्या निरासपण बगताय तूं केन्ना म्हणसर आमी देवाच्या सावळेंत आसता केन्ना म्हणसर आमी जेजूच्या पाकाट्यांत आसता आमचें तें निराश जायना केदाळ आमी सोम्यातावन पयस वेता केदाळ आमी सोम्याचो मोग विसरता केदाळ सोम्यान केल्ली सर विचित्रां अजापां ताची बेसाब आमी विसरोवन घेता केदाळ निराशपणाचें सोपोन आमच्या जिवितांत काम करता थोडे फावटी आमी येसाक क्रिस्तांची कुटुंबाची भेटवणी करता संबंधाची जावं पुरो वा पिडेस्ताची भेट करता आसतना वा अशेल्ले अवकाश मेळटा आसतना आमी भेट करता आमी विचारता कशें आसात म्हणटात फादर आमी बरीं आसा हुशार आसा तुमचें जिवीत कशें चलता गे म्हणलें दुसरें सवाल विचारल्यार साबार जाणां दिवची जबाब कसले म्हणल्यार वडना फादर जिवीत चलतेत आसा वडना फादर जिवीत चलतेत आसा दीस मेस्तेत आसा तें आमचें जिवीत न्ही मोगाचें आमी क्रिस्तांव जावन संवसाराक दीस मेजूंक येवना आमी संवसारांत दीस लोटूंक येवना आमच्या मरणाच्या घडयेक राखून रावंक आमी येवना आमी आयिल्ल्या ह्या संवसारांत सोम्याचे जिवीत जिवोवच्याक तातूंत हांवें सांगलें जुआंवच्या वांजेलांत आवाज स्पर्धा वळदा जेसू म्हणटा हांव आयला जिवीत दिवच्याक बरोवन वमतवच्या मापांत निरासपणां जियोवची न्ही ताका म्हण आवर गॉड इज गॉड ऑफ होपफूल आवर गॉड इज नॉट द गॉड ऑफ होपलेस आमचो देव निरासपणाचो न्ही आमचो देव आमी कश्टांत आसतना संतोष पावचो न्ही आमचो देव आमी ताचे तन पयस येता आसतना खुशी पावचो न्ही आमचो देव गॉड ऑफ होप भरवोसो हर एका जिविताच्या घडीत निरासपण जाता आसतना भरवोसान बरसो आमचो देव आमचो मोगाचो देव हालेलुया 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 अर्गा तुका सोम्या जेजू आमचो देव आमच्या बिडारांत वस्ती करचो देव आमचो रचणार आमचो सांबाळणार कालचे वसा पळया कालचे वचपांत जेजूने बरें एक पिंतूर दिला कशें जेजू आमकां राखता गे म्हणलें कोंबये विशयांत जेजू उलयता कालच्या वचपांत कोंबये विशयांत वय गे कशें कोंबी आपणाच्या पिलांक पाकोट्याच्या पोंदा धरून ऊब दिता आपणाच्या भुरग्यांक राखून व्हरता 10 आसूं पुरो 15 आसूं पुरो 20 आसूं पुरो एक तेकाक भायर वचनासले बरी ती त्या पाकोट्याच्या आडयेंत रक्षण करता कित्या पासत मुची भुरगीं एकच एक पाड जावन असो मुची भुरगीं एकच एक मरोवन असो सट्टांकी वांसयचे म्हळ्यार आशेन कोंबी आपणाच्या पिलांक पाकोट्याच्या आडयेन धरता तसोच आमचो सर्गीचो बाप मोगाच्यानो
ताच्या पाकाट्यान तो आमकां राखून आसा कित्याक ताची पोरसां ताची भुरगीं ताच्या पाकाट्यांत हांव न्हू पयस वचनातले बरी ताच्या मोगात हांव न्हू पयस वचनातले बरी पूण थोडीं मिस्चिवस चिक्स म्हणटा आमी थोडीं पिलां आसतात ती कदाळे पाकाट्याच्या बैलांत असतात तांकां पाकाट्यांत रावंक नजो जायना ती तुल्लार्नत असतात आनी तसली ही धाकटी धाकटी कुंकटाची पिलां कितें जातात कोल्याक वा इतर खंयच्याय एक रानवटीक वा सुकण्याक व्हरूंक सुलाभ जाता कित्याक म्हळ्यार ती आवयच्या पाकाट्या भितर नात तशेंच मोगाचें न्हू केदळा आमी जेजूच्या पाकाट्याच्या भायर आयल्या केदळा आमी जेजूच्या मोगाच्या भायर आयल्या केदळा आमी देवाचो मोग विसरोन सोडला ताचे उपादेश आमी विसरोन सोडला ताची जिणी आमी विसरोन सोडल्या आमी जेजूच्या पाकाट्याच्या भायर येता आनी कितें जाता केदळा हांव जेजूच्या पाकाट्यांतल्यान भायर आयलो हांव सैतानाच्या घासाक सुलाबेन पडटा ह्या संवसाराच्या तेंतेसांक सुलाबेन पडटा आनी थंयसर निराशपणाची जिणी आरंभ जाता जेजून 12 सिसांक विसून काडलें वैगी 12 सिसांक विसून काडलें 12 सिसांक बरो मोग केलो ताचे ते पार्शालिटी नातली भेदभाव करूं ना सक्तोसोय मोग केलो जुदासोय ताणें मोग केलो वैगी निमाणे घडये पर्यंत जुदासोय मोग केलो पूण निमाणे घडये जुदासान देवाक नकार केलो इन्कार केलो आनी पयशा खातीर जेजूक ताणें विकलो ताचे उपरांत ताच्या जिणेंत कितें घडलें ताचे उपरांत ताच्या जिणेंत निराशपण आयलें तो चिंतूंक लागलो हांवें मुचास मोगाच्या जेजूक कित्या पासत विकलें संवसाराच्या दुडवाच्या आशे पासत अधिकारा पासत वा फरिसांवां संगी म्हाका एक नांव मेळटलें म्हूण चिंतून गी आनी केदळा ताचें निराशपण ताच्या काळजांत रिगलें गी निराशपणाचें मुखलें मॅट ताणें गळपास खान गेलो मोगाचें न्हू निराशपणाचे अक्रेकचे पावंत आमी पावल्या उपरांत दुसरें मेळ जावन आसा गळपास वा सुसायड करचें संवसारांत कित्याक लोक सुसायड करता एक घडीभर आमी चिंतून पळया निराशपण एकसुरपण जिणेंत पुरा संपदलें म्हूण आमी चिंता जिणेंत आमच्या जिणेंत कोणूच ना म्हूण आमी चिंता देवाक आमी विसरोन वेता ताचो मोग आमी विसरोन वेता ताचें बक्षण आमी विसरोन येता सुदासान गळपास घेतलो केदना देवाच्या जिवितांत तो भायर गेलो केदळा म्हणून जेजू सरशी आसलो जेजून ताका सांबाळलें ताका राखलें ताका कितें जाय तें ताणें दिलें पूण आखरेक तोच जेजूक सोडून गेलो आनी गळपासांनी काण गेलो ता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो केदना म्हणसर आमी जेजू सरशीन आसता सैतानांच कितेंच करूंक जायना केदना म्हणसर आमी जेजू सरशी आसता आमी निराश जायना केदना म्हणसर आमी जेजू सरशी आसता आमी एकसुरे जायना जेजू आमचे संगी आसता 38 वर्सां तावन भावार्थांत बरवशान एक दीस नातल्यार एक दीस कोण मुनी म्हज्या कुमकेक येतालो म्हाका गूण करतलो म्हणून राखून रावल्या व्यक्तीक जेजू बेडता आनी ताका गूण करता बरो करता वस म्हणटा हांगासर बरें करून बरयलां हांव उरतालो आनी बापा सरशी फाटी वेतालो कितलें बरें कॅप्शन आज आमी उठल्या आनी बापा सरशी आयल्या बापा सरशी आयल्यार पावना बापा सरशी आमी रावोंक आसा ताचो मोग आमी अनुभव करूंक आसा आनी त्या देखून जेजू आमकां आपयता भावार्थाची भुरगीं जावन जियोवच्याक आमी इसायाच्या प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 35 वळो 3 तावन तकल्ले हात घट करा अस्कत दोंपरा तीर करा भिवकऱ्या काळजांक सांगा धैर्य घेया भियेनाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक ताका येया पारीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता
तेदना कुरड्याचे दोळे उगडतले भेऱ्याचे कान उक्ते जातले तेदना मेरुवा भाशेन तोंटे उरतले आनी मोण्याचे जिबो संतोषान गायतलो मोगाचे एक बरोबर आमी हात वयर उबारया आमी सुजो हात वयर उबारया आनी देवाचे उतार आमी रिपीट करया तकले हात गट करा तकरले हात गट करा अस्कत दोंपरा तीर करा अस्कत दोंपरा तीर करा बिवकुऱ्या काळजा सांगा विलकुड्या काळजाच्या सांगा धैर्य घेया भिये नाकात धैर्य भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक ताका येया सूड घेवंक ताका येया बारीकपण घेवंक तुमी येया बरीकपण घेवंक ताका येया तुमकां सोडोवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता तेदना कुरड्याचे दोळे उगडतले तेदना कुरड्याचे दोळे उगडतले बेऱ्याचे कान उक्ते जातले बेऱ्याचे कान उक्ते जातले तेदना मेरुवा भाशेन तोंटे उरतले एका मेरवा भाशेन तोंटे आनी मोण्याच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो हालेलुया 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 अर्गान उगलाप तुका सुम्या जेसू गाणी होगलाप तुका सुमिया आराधन तुका सुम्या जेसू सुमिया जेसू बरोशन आमकां बरुल्ल्या अर्गां तुका सुम्या जेसू रोशन आमकां भरुल्या अर्गां तुका निराशपणांत आशिल्ले आमकां सांगा दिल्ल्या अर्गां तुका सुम्या जेसू तुका सुमिया जेसू आमकां गुण केल्ल्या अर्गां तुका सुम्या जेसू तुका सुमिया जेसू सुम्याचो गुण करचे एक अनुभव आमच्या खालसां चल्ल्याक भरवशांत एक भरवशाचे गीत आमी आतां गावया आतां आमी उबारया आनी संतोषान सुम्या संगी वेळ करसूंक प्रयत्न आमी करया मोगाच्या भाव भयणीनो उरलो थोडोसो वेळ आमच्या इगड स्मृतीच्या आणि आमच्या राष्ट्राच्या आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या वाहतूक दिनेच्या त्या समापासत आमी मागया पहिल्यान पयल्या मागया आमच्या पवित्र सभे पासत पवित्र सभा चलोवन वचचें व्हडू जबाबदारी आमच्या बाप साहेबाक फ्रांसिसाक फावो जाल्या ताच्या जिणेद्वारे जेजूक सकटांक वांटूंक तो प्रयत्न करन आसा जेजूची संतोषाची उतरां आनंदाची उतरां प्रसारूंक तो प्रयत्न करन आसा देव ताका राखून दी सांबाळून दी बरी भलायकी दिवन दी मोतीक समाधान दिवन दी म्हणून आमच्या बाप साहेबाक ह्या सक्रामेंताच्या जेजूच्या पांयां तळ्यार दवरया आनी आमी मागया आमच्या फिरगजे पासत फिरगजेची जबाबदारी ह्या जांकाक आनी तशेंच फिरगजेन वावर करच्या सर्व धर्मीक भाव भयणीक आनी तशेंच क्रिस्ती कुटुंबाच्यांक आमच्या पासत आमी मागया
जेजूच्या माऊल्याने आमी आमची जिणी सर्चाक उतरांनी करण्यांनी जेजूचे वळोवक आमी पेल्याक कर दिवच्याक आमची जिणी पळयल्लो हो जावन आसा क्रिस्तचो फाटलाव म्हणून नांवान आपोवच्याक एक बरी कल्ती सादी बळी जिणी देव आमकां ह्या घडये फाव करून दी म्हणून आमची सगळी जिणी कुटुंबाची यासाकाची धर्मी भाव भयणीची आमची सगळी फिरगस ह्या सक्रामेंताच्या जेजूच्या पांया तळा दवरया मागीर आमच्या राष्ट्रा पासत आमच्या देशा पासत देशाची जबाबदारी सबार राजकीयाच्या मुखेल्यांक ती फावो जाल्या तांकां मुखेल पावन कित्या पासत मेळना म्हळ्यार ते तांणी समजून घेवच्याक स्वार्थी जाय नासतने फकत तांचे कुटुंब तांचे वैयक्तीक जिवन तांणी पळयनासतने दुबळ्या धाकट्यां पासत गत आदार नातल्या पासत निर्गतिका पासत वावरच्याक निस्वार्थी जावन त्यागाचो सॅक्रिफायसाचो मनोभाव देव तांकां फावो करून दी म्हणून तांची जिणी देवाक आमी समर्पण दिता आसतना मागीर आमच्या सोर पिढे आसता पासत जावं पुरो आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांत कोणे पुरो आमकां मागोवंक सांगलां त्या सर्व पिढे आसतांक आनी हांगासर आशिल्ल्या तुमी सर्व पिढे आसता देवाच्या पांया तळा तुमची जिणी समर्पण दिया तो आमकां गूण करता तो विचारता तुका गूण जावं खुशी आसा गी वय म्हणून भावार्थान जावाव आमी दिवया देव ताचो हात मुखारसून आमकां आपडोवन दी भावार्थाच्या दोळ्यांत आमी पळोवया सोर समाजांतले सोर पिढे शिड्यांतले विघ्न अवघडांतले सोर उतारांतले आमी गूण जावच्याक देवाक आमी समर्पण दिता आसतना मागीर आमच्या युवासना पासत आमचे युवासान आमच्या कुटुंबाचे आमचे फिरगजेचे आमचे पवी सभेचे बलिश्ट खांबे ते जावन आसात तांचे युवासना वेळार उण रगत तांच्या कुडीन वळटा आसतना कुडीची उंचावळ तांचे ते चड आसता पूण तांचे जिवीत जेजू कसो युवाक आसतना ताची जिणी ह्या संवसारांत देवाचे रास परगटूंक ताणें समर्पण दिली गी तशेंच युवाक तेणी तांच्या कुटुंबांत तांच्या फिरगजेंत ह्या पवी सभेंत देवाचे रास परगट करच्याक बरे जिणी जियोवच्याक देव तांकां धराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून आमी मागता आसतना मागीर आमच्या सर्व भुरग्यां पासत आमची भुरगीं क्रिस्ती माऊल्यांनी वाडोवन येवच्याक आवय बापूय तांकां बरी देख दिवन वाडोवच्याक आनी तशेंच तांणी देवान समकोन गेल्ल्या कसो देव भुरगो आसतना आवय बापूय विधेय जावन देवाच्या कामांत तो मेतेर जातलो तशेंच आमची भुरगीं तांची शिकप जोडटा आसतना बुदवंतकायेन ते वाडोवन येता आसतना पवित्र पुस्तकाच्या जानवायेन ती वाडोवन येवच्याक जेजूचो मोग तांणी अनुभव करच्याक बरी जिणी तांणी विंसून काडच्याक आनी अशें ह्या सर्व तेसां संगी आमची सर्व तेसांवां एकठांय करून जेजून शिकयल्ले प्रार्थना आतां आमी मनोवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार दिबी आमी घालया ह्या सक्रामेंतांत वेळेच्या अकरेच्या घडये आमी पावल्या हो 1 घंटो आमी देवा सरशी करशिला ताणें आमकां सबार मापान गूण केला आतां निमाणे जावन ताचो आशिर्वाद आमच्या वैयक्तीक जिणे वयर आमच्या कुटुंबा वयर आमच्या मोगाच्या वयर आमच्या इश्टा वयर आमच्या सैऱ्या दैऱ्या वयर आमकां मागोवंक सांगल्या सर्वांचेर भरपूर करान वतली म्हणून सक्रामेंताचें गीत आमी गावया
हे देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझ्या सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायेन फावो कर तुवें दिवच्या बाबार्थाच्या उसवाडांत आमी दिसपटले समकोन हेराक आमी उसवाड जायशे आमकां पेरण दी म्हूण आमी मागता तुजी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी हांगासर येवन येदोळस पवित्र आराधनांत भाग घेवन ह्या पवित्र एवकारिस्तांत समयाच्या कुडी रक्ताच्या मिसांत भाग घेवच्याक एका काळसाची एका मनाची जावन जमा जाल्ली आसता आमी जेजूक पवित्र काळजांत घेवच्याक आमी बेटोवचे मिसाचे बलिदान पवित्र काळजान देवाक समर्पून दिवच्याक आमची सोर पातकां आमची सोर सुकी आमी उगडास हाडया देवा लागचे आनी एकामेका लागचे वखसान आमी मागया आनी हे मिसाचें बलिदान देव आमच्या काळजांत हांव सुखांत करून दी म्हणून मागया दुखेस्त काळजांनी आमी म्हणया हांव पातकी पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुदवेदार देव आमची काकळूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं Krista
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा सांज जेवासाक पोटसळीत मागण्या आणि दुबळेकायची जिनेची येवन तुझ्या पोटचेक देखी बरीत जिवीत मुखांत्र साक्ष दिवंक फाव केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोन मागण्याच्या आणि दुबळेकायच्या स्पिरितान नवे जिनेची साल धरूंक फाव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या समया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांग पावलोनो एपेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. हेर जातीची तुमी ह्या फुडा परकी न्ही, परदेशी न्ही. आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे संदे, धर्मदूतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तस ह्या बांदप्याचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडत सुम्याक समर्पिल्ले पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळ्ळेल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदिर जायशें बांदून हाडल्यांत. देवाचें उतर. देवाची व्हड उपकार. तांचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गसता. तांचो ताळो प्रितमेर शेकान शेक गाजता. अंतरळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हातांचो वावर परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसऱ्या रातीक ही खबर कळयत आसा. तांचो ताळो प्रितमेर शेकान शेक गसता. शब्द ना, उतर ना. तांच्या ताळ्यांचो आवाज आयकूंक येना. तरी तांचो ताळो प्रितमेर शेकान शेक गसता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमा पर्यंत पावता. तांचो ताळो प्रितमेर शेकान शेक गसता. उद्गार. संसाराच्या धन्या कित्याक स्वर्गाचे राजाचे गोड ल्हानांक तुवें उगडला. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हणून एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करूंक करसिली. दीस उरतस आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयले आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक विंचून हाडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे सिमांव ताका ताणें पेद्र म्हूण नांव दिलें आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी थोमास, अल्फेवचो पूत जाकोब
आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगता दोंगरार देंवन येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जमो ताचे भोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुसलेम शारांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शारांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जमोय थंय आसलो. ताची शिकोवन आयकूंक आनी आपआपले पिडेशिरेंतली गूण जावंक जाय म्हणून थंय ती आयिल्ली. देंवसाराचे उपाद्र भोगतली ती थंय येवन बरी जातली. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन समेस्तां गूण करतली, देखून तो लोकां जमो ताका आपटो म्हणून उड्डातलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. उच्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज आमी दोन अपोस्तलांचे फेस्त आचरता. अपोस्तल सिमांव आनी अपोस्तल जूद. आमी फुलां तोटां पळयल्यात वैगी, फुलांचे तोट पळयलां. फुलां तोटांत मस्त फुलां आसतात, विविध रितीची फुलां असतात, नाना कलराची फुलां असतात. थोडी सोबीत असतात, थोडी व्हडली असतात, थोडी ल्हान असतात. तांचे ते दुसरे दुसरे शेप आसता. आनी फुलांच्या तोटांत आमी पळयत आसतना थोडी फुलां आमकां मस्त आकर्शीत जातात. न्हय गे, आपोड्या म्हूण जाता, तसो परमळ घे आतां स्वाद घेया म्हूण जाता. आनी अशें आमी आमकां मेसोवच्या, आमकां आकर्शीत जाल्ल्या फुलांचे वेर आमी मोत घालता आसतना ताचे बगले नाल्ली थोडीं फुलां आमच्या दोळ्यांतल्यान एस्केप जातात. म्हळ्यार त्या फुलां वयर आमची दिश्ट वचना. पूण सक्कड फुलां त्या तोट्यांत आसची हर एक फुलां तांचे तांचे स्वाद दिवन, तांचे तांचे सोबाय, सर्वेस्पराची कृत्या, ताची स्तुती गायनां वाकोवन आसतात. तशेंच जेजूचें एक तोट आसलें, फुलांचें तोट. आनी ह्या फुलांच्या तोटांत ताणें 12 जाणां विंचून काडलें. 12 अपोस्तलांक ताची मोगाची फुलां जावन ताणें विंचून काडलें. आनी ह्या 12 अपोस्तलांत थोडे अपोस्तल नांवार्दीक जावन आसात. आमकां तांची नांवां, तांणी केल्ली कृत्यां, तांणी केल्ली विचमितां आमकां उगडास आसात. कित्याक म्हळ्यार तांच्या विशयांत मस्त सुविस्तार तरान बायबलां बरयलां. पूण थोडे अपोस्तल आसात, कशें ते फुलां तोटांत थोडीं फुलां आमचे दोळे एस्केप जातात. तशेंच 12 अपोस्तलां पैकी आयच्या अपोस्तला विशयांत अपोस्तल सिमांव आनी अपोस्तल जूद हांचे विशयांत पवित्र पुस्तकांत सड्ड आमकां वाचूंक मेळना. तांणी केल्ल्या हेच्या विशयांत, विचमिता विशयांत आमकां सड्ड वाचूंक मेळना. पूण तांचें नांव आमकां वाचूंक मेळटा. आनी देवान जेजून तांकां विंचून काडलें म्हणलें आयचें वाचप आमकां सांगता. तातूंत पयलो जावन आशिल्लो अपोस्तल सिमांव. सिमांव आनी एक नांव आशिल्लें सायमन द झलाट म्हळें. ताका झलाट म्हूण आपयतालें. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या नांवार, जेजूच्या काळार थंयसर 4 प्रामुख्य राजकीयाचे ग्रूप आशिल्ले. फरिसेव, सदुसीस म्हणटा आमी, मागीर एसेनेन्स, मागीर तिसरे चवथे जावन आशिल्ले झलाट म्हणलें राजकीयांत ते तांचे मेतेर जावन आशिल्ले. आनी ह्या पांगड्याचे मनीस, झलाट म्हळ्यार पांगड्याचे मनीस, ते एग्रेसीव आनी वायलंट, म्हळ्यार तांकां राग रप्प येतालो. आमी म्हणटा पळय आतां तांचेर उलोवंक वता तो आंगारतो पडटा म्हूण. तशें ह्या ग्रुपाचे एक लोक तसो आशिल्लो. कदाळ तांकां राग बोळू आनी ते लढाय कर. तसल्या एका ग्रुपांत हांव, तसल्या एका कुळयेंत हांव जेजू अपोस्तल जावंक आपयता. असो विशय वा असो उद्देश कितें गे म्हळ्यार जेजू तसो सित्संग आपयत आसतना तूं खंयच्या कुळयेचो, खंयच्या कुटुंबाचो, खंयच्या कातीचो, खंयच्या जातीचो, खंयच्या भाशेचो, खंयच्या गांवचो, तुका संवसारांत कितलें नांव आसा कांयच पळयना.
ताणें पळोवचें आमचें काळीज मात्र. तूं मुखार कितें जाताय म्हूण तो पळयता. तूं कितें जावन आसा म्हूण पळयना, तूं मुखार कितें जातलें म्हूण पळयता. ताका देखून आमचे वयर देवाक भरोसो आसा. जेजून आमचे वयर भरोसो दवरून आमकां हर एकला आपयला आमची जिणी पवित्र करच्याक आनी आमच्या पवित्र जिणे मुखांत्र दुसऱ्यांक आमी प्रेरण जावच्याक सिमोंक ताणें आपयल्लें. एक बरो एपोस्टल जावंक, बरो शिस्त जावन तांच्यात कुळयेच्याक परिवर्तन करच्याक, ताच्याच पोंगडाच्याक देवाची वळख करून दिवच्याक आनी मनशान कशें सादें बळें काकुळतें जियेवचें म्हणून दाखोवच्याक. आनी दुसरो एपोस्टल जावन आसा, इसो अपोस्टल जावन आसा, अपोस्टल जूद. जुदाक अन्य एक नांव आसलें तद्दिसेव म्हणून. तद्दिसेव म्हळ्यार करेजियस हार्ट म्हणटा, धैर्यादीक काळीज. थोडे पटी ह्या अपोस्टलाचें नांव जुदास इस्कारियोट थोडे पटी कन्फ्यूज जाता. वो जुदास इस्कारियोट न्ही, वो जूद अन्य एकलो शिस तद्दिसेव म्हूण आपयता. आनी हाचे ताण आमी कितें शिकता? हाचे तांव ताचें नांवूच सांगता आमकां. तो एक करेजियस हार्ट म्हळ्यार धैर्यादीक काळज असो. एक पटी देवान आपयल्या उपरांत आमी भिवंकुरे जावन असो. एक पटी पवित्रांवर आमी देवाचे फोर्सा जाल्ल्या उपरांत आमी कोणाकच भियोंक नजो. प्रत्येक तरान देवाची दुसऱ्यांक वळख करून दिवच्यांत, देवाची पवित्र पुस्तकाची बरी खबर प्रसारच्याक, आमच्या उतरांनी आमच्या करण्यांनी प्रसारच्याक, सत उलोवच्याक, देवाचे राज्य विशयान परगट करच्याक आमी कोणाकच भियोंक नजो. धैर्यादीक काळजाचे आमी जायचे. आनी ह्या दोन अपोस्तलांचे फेस्त आमी आचरतना तेंच करूंक आमकां जेजू आपयता. एक आमच्या कुटुंबाच्याच आमच्या कुटुंबांत आमी आयिल्ल्या आमच्या कुटां परिवर्तन करच्याक, आमच्या पोंगडाच्यांक, आमच्या कुळयाच्यांक, आमच्या इश्टांक, आमच्या सैरेदेऱ्यांक, आमच्या पिरगजे घरांक, आमच्या वडाच्यांक, आमच्या ससरच्यांक पयले आमी परिवर्तन करूंक आसा. पयले हांवें परिवर्तन जावंक आसा, मागीर म्हज्या जिविता वरवीं दुसऱ्याक हांवें जेजू सरशी आपोवन ओडूंक आसा. तांकां सादी बळी कलतेपणाची जिणी जिवंक प्रेरण जावंक आसा. आनी दुसरें आपोस जुदास आमी सांगता आमी धैर्यादीक काळजाचे जावंक आसा. आनी हर एकले जेजूच्या तोटांत एक बरेंशें फूल जावन वाडूंक आसा. आमकां ह्या संवसारांत कोणीच पळोवंक ना. कशें ह्या फुलाच्या तोटांत पुरा फुलां आमी पळयना वयगी. हांवें सांगलें पयलें थोडीं फुलां मात्र आमकां आकर्शीत जाता. तशें ह्या संवसारांत जियेत आसतना म्हजी जिणी पळोवन कोणी आमकां सबासकी पाठोवंक ना, बेजार ना. कोणी आमकां जलो घालचो ना, बेजार ना. कोणी तूं बरें जिणी जियेत सांगचो ना, बेजार ना. आमी सबासकी मेळ्ळे जाल्यार देवा तावन जेजू तावन आमकां जेले मेळ्ळेचे जेजू त्या पासून जेजू पासून जेजूच्या तोटांत बरें फूल जावन आमचोच कशें एक फूल तसोच स्वाद तसोच स्वभाव ते वाडोवन येता. दुसऱ्यांक कंपेर करनासतना सरी करनासतना तशेंच आमी आमच्या जेजूच्या तोटांत आमी बरी जिणे जिवन आमच्या बऱ्या उरतांनी आमच्या बऱ्या करनांनी जेजूचे खरें शिस्त जावंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी मागोवन घेवया. मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या दावान पेटो, हाडून आयल्या काणिको, हे बाबा मोगान यो. मोगान तुवें आमकां दिल्लें, फुलून हिरवें सगळें वाटून तुमच्या दुबळ्या मोदी सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो, मोगाच्या नादान पेटो, हाडून आयल्या काणिको, हे बाबा मुच्या भाव भयणीनो, मुच्या आनी तुमचें हें बलिदान देव बापाक मानता तसलें जावन दीत म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळीमेक आमच्या एका पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेव. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारका
आपले पडचे खातीर सांज सेवासान कतकतीक मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कलतेपणाचे सदें जिवीत तुका भोवमान वोले ह्या शगुणांनी आमच्या काळसांत वाडे आनी नितळ निर्मळ काळसान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पुत्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो संतोष बरीत काळसाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाक सांज सेवा पासत आमी तुका दिनवासता भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उस्वाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो सांगात सोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवी सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय हे ताचे देखी बरेत पडसळी जिवीत आमच्या काळसा क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णच्या नसो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या असो दुता भोगता सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता दळबारांचो सर्वेस्पर सर्वांनी संसार पडला तुज्या वैभवान सर्गे तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गे तुका जय सर्गे तुका बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरांचो संवेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तो दिनवास तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणालो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणालो तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचे रगत फातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगोट परगोटुया Jesus,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या योजकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडाय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन अंतरल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. हांगासर जमल्ल्या आम्हा समेस्तांची आनी आपूण थळार येवच्या हर एका भावार्थी मनशाची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे मये संगती, सांजुचे तिचो पती, भगवान धर्मदूत, भगवान जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमी सोम्याच्या वर्तांत सोबीत पुलसावन वडोवन येवच्याक जाय अशी कृपा सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्यातान मागोवन घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमचिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. ह्या जिवितांत सवास्काय आमकां दी. सर्गीचे राज आनी आमच्या सोडोवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अत्रेकतेल्या आम्हा सुमेस्ता. तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हणलें म्हजी शांती तुमकां दिता, म्हजी शांती तुमचे तें दवरता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी संसाराची पाप करता ती. निराशपणांत जियोवच्याक आमकां भरोशाच्या वाटेन आपोवन व्हरता. ह्या शिळेच्या जेवणांत भाग घेतिल्ले आमी कितली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या. ये वेगळे जेजू राया स्वागत करता तुका. ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्याक तुज्या. ये वेगळे जेजू राया स्वागत करता तुका.
देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, या बागे दिसा तुझ्या पोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जिवोवचें तान आमकां आमच्या काळजांत सडय आनी सांज जैवासाच्या पडसळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी खबर परगट करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पुतवेदार देव दाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उसवडा वरवीं तुमकां भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची न्ही बऱ्या करणांनी सुफळ करो. आमेन. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे परमाने चलोवंक आनी अशे सर्गीच्या सुखा पावोवंक तुमकां फावो करो. आमेन. आनी सर पुतवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद सदांच तुमचेर आसो. आमेन. वचोन येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचेनो सांजचे वाज बापाच्या हे फूण तळार पावल्ल्या तुमकां सर्वांक बरेंपण मेळटलें आनी मेळोवन दी म्हणून आमी सर्वां मागता. आयच्या दिसा हें भक्तीपणाचें मुखेलपण घेतलें जावन आसात बाप नवीन डिसोजा कापुचीन फ्राद उलिया कोपेलाचे ल्हान विगार म्हळ्यार उलिया कोपेल तें थंयसर विगार म्हणून ना पूण ताची जबाबदारी तांकां दिल्या देखून तांकां ल्हान विगार म्हणचें. तशें फरंगीपेट कॉवेंताचे ते पाद्र्याप जावन आसात. तुमी आमकां सांजुजे वाजा मुखांत्र समयांचो सांगात बगूंक कुमक केल्ल्या तुमकां सर भक्तिकांच्या नांवी पाद्र्याबानो आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या पुणथळार महापरब दशंबराच्या 2, 3, 4 तारीखेर म्हणजे शुक्रार शनवार आयतार व्हडा संभ्रमान आचरण करता. तुमकां सर्वांक मोगाचें आपोणे बाप रॉनी आनी म्हज्या नांवी तुमकां आमी दिता. हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक सांगातपण दिल्ल्या सर्वांक सांजचे वाज बाप आशिर्वादीत करतलो. देखून बसया. मोगाचेनो ह्या पुणथळार झुजवाजा लागीं मागल्लें आमकां मेळटा आनी सबारांनी ताका रुजवात दिला. देखून हरी एक पटी हांगासर त्या सवां बरोवन घालतात. बरोवन घालचें मात्र न्हय जिवितांत जोडून घेवन वेतात आनी हेंच आमी सक्कडांनी कितें तुमी हांगासर बरोवन घालतात ती सर त्या सवां हांगासर आसात. म्हजें काम ती आरोवची बरी करून बरोवची आनी तुमच्या सर्वांच्या सांगाता मेळोन झुजवाजाक दिवचें आनी ताचें काम जावन आसा. त्या कितें पळय बरयलां ह्या थळार येवन तुमी मागता आसतना तुमच्या जिवितांत तुमी जोडून घेवंक आसा. देखून हांगासर आयिल्लीं अर्गां तशें त्या सवां तुमच्या मुखार हांव दवरतां. अर्गां जावन एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत हायकोर्टाक पावल्ली जाग्याची केस जिखिल्ल्याक झुजवाज बापा लागीं मागोन आमी आशिल्ल्या आमकां जीख मेळ्ळ्याक अर्गां दिता. मोस्कर्न नांवार केल्लो जागो फाटीं आमकां मेळच्या खातीर झुजवाज बापाच्या थळार येवन आमी मागल्लें आनी आतां तो जागो आमच्याच नांवार तो जावन
RTC आमकांच लाभल्या जुजवाज बापाक अर्गां ITI फर्स्ट इयर बरे मार्क्स घेवन पास जाल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात परीक्षेंत बरे मार्क्स तशें बरें काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात शिप कार्निवलच्या इंटरव्यूक पास जावन थंयसर काम मेळा जाय म्हणून जुजवाज बापा लागीं मागलें तें काम मेळ्ळां अर्गां पाठयल्यात ते सवा शुगर BP पाट पेंकाट पाय गांठी दूख गूण जावंक 17 जाणांक बरें काम गांवांत परगांवांत मेळोवंक 15 जाणांक शिकोंक बरी मोत परीक्षेंत पास जावंक 14 जाणांक किडनी मुतांत आसचो फातर वसोंक तेगांक आमाल पियोणे सांडून कुटमान मोगान आसोंक 8 जाणांक सर्पसुतूची पिडा उणी जावंक कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी मेळोवंक 20 आनी दोगांक घरांत शांती समाधान राज करच्याक 7 जाणांक 2 व्हिलर घेवंक साध्य जावंक एकल्याक भायल्या गांवची विजा मेळोवंक भायल्या गांवांत थंयसर कामाक वचोंक 7 जाणांक तकली दूख गूण जावन बोर्ड एग्जाम बऱ्या रितीर बरोवंक एकल्याक थायरॉयड गूण जावंक तेगांक पाय दूख गूण जावंक 6 जाणांक एलर्जी भुरग्याची वडांची गूण जावंक 4 चोरी जाल्ले वस्तू भांगार जाग्याचे रेकॉर्ड पाटी मेळोवंक कुटुंबांच्यांनी दोशी दिवचे रावून समाधानीन जियोवंक सोडच्याक हेरांच्या कश्टांत स्पंदन करचें बरें मन मेळच्याक मागला भुरग्याच्या देण्या खातीर काजारी जोड्यांनी मागला 8 जाणांक माया मोग समाधान कुटुंबांत मेळच्याक 13 जाणांक भाड्याचें घर सोडून स्वंत घर बांदूंक जावच्याक मोग करणाऱ्यांनी सारको निर्धार करच्याक तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक तेगांक नर्सिंग जाल्ल्या एकल्याक बरें काम मेळोवंक आशिल्लीं चिंतिल्लीं मागिल्लीं बरी सैरीक मेळोवंक 20 जाणांक परीक्षेंत बरें मार्क्स मेळच्याक 4 जाग्याचें रेकॉर्ड सारकें जावंक तेगांक नव्या घराचें काम बेगीनच पोंता पावोवंक बोराक पंप घालूंक आनी उदक काडूंक साध्य जावच्याक गोवान बऱ्यान गांवांक पाटी येवंक पासपोर्ट बेगीनच हाताक मेळोवंक कुरियेचे पयशे बेगीनच पाटी मेळच्याक MCOM एग्जाम बरयल्ल्या सगळ्यांक बरी रिजल्ट मेळच्याक जागो विकून नव्या घराक शिफ्ट जावंक आदार मेळोवंक प्रॉपर्टी इश्यू आशिल्लो सॉल्व जावन नीत मेळोवंक समाधानांतल्या फ्रेंडशिपांत हावन सुटका मेळोवंक मोसांत सांपाडिल्ल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवंक वर्टिगो थावन गूण जावंक तकली फडाफड मायग्रेन गूण जावंक तेगांक दोगा ल्हान भुरग्यांचे दोळ्याचे दिश्ट सारकी जावंक उडासाची सकत पाटी येवंक दोगांक एका कुटुंबाक कॅनडा पावोवंक सगळें समाज जावंक मागला एकल्याची आंगाची खतां संपूर्ण नितळ जावंक परगांवांत आशिल्ल्यांक बरी भलायकी मेळोवंक भायल्या गांवांत सुरू केल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक दम्मू बांचे खोंकली येवच्याक जुजवाजाच्या पांयांतळी बरें जावच्याक हाड आयिल्ली ताणें बरें जावच्या खातीर मागला शॉप घालूंक चिंतल्ल्याक साध्य जावन बरें बिझनेस जावच्याक इंटरव्यू पास जावन भायरेन लायसन्स सेफ जावन येवंक दोनी पांयांनी आसची सूज गूण जावंक 18 वर्साचो भुरगो मतीन समाना उलयना जुजवाजाच्या पांयांतळी हाडन ताच्या खातीर मागला ताणें बरें जावच्या खातीर मागला ऑपरेशन जाल्ली बेगीन गूण जावंक एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक OET एग्जाम बरयतल्यान पास जावंक मागला दुबयांत कामांच्या सदनीर आशिल्ल्याक बरें काम बेगीनच मेळोवंक तेगांक अंगविकला भुरग्यान बऱ्या तरान चलोवंक क्लासींतल्या सक्कड भुरग्यांनी बरें शिकोवन पास जावच्याक समस्या नासता रेसिडेन्सी विकून बऱ्या जाग्यार फ्लॅट करूंक फुलपाल्लें खत नितळ जावंक भितर घाल्लो वांट्याचो जागो केसी मुखांतर जीक मेळोवंक केदाळाय आमच्या घरा येवचो सरपा थावन त्या घरच्यांक सुटका मेळोवंक ताणीं मागला काडिल्लें लोन घेतिल्लें रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक मेळोवंक आसचे पयशे वेळार ताणीं दिवन बँकाच्या रिणांतल्यान सुटका मेळोवंक मनस्तापांत आसचें खाजारी जोडें परत एक जावन जियोवंक होगडायिल्लो संतोश पाटी मेळोवंक
3, 4.5, 6 वर्साच्या भुरग्यांक सारके उलोवंक जावच्याक, चोरी जाल्ले 1 गोणी मिरी, कानांचे भांगार कोणे म्हूण कळीत जावंक सांगात आसतें फाटी दिवच्याक, कान घेतिल्ल्या घरचें लोन फारीक करूंक वाट मेळच्याक, CA परीक्षेक तयार करतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन तांच्या परीक्षेंत ताणें जैत जोडच्याक, ही सर्व तेसावां आनी सबार आनी घरांनी रावून TV मुखार हे नव्यानं पळयत आसतना मागल्यांचे तेसावां इरादे सक्कडांचे जुजेवाज बाप देवातान मागोवन सफळ करून दी. ही तेसावां हांगासर बरयल्लीं आसात. ह्या सर्वांनी बरेपण तांकां मेळोन हर एका कुटुंबांनी संतोश बगचें भाग फावो जावं दी म्हणून हांगासर आमी आयल्या. हर एकलो आमी एक ना एक गरज घेवन आयल्या. म्हज्या गरजे खातीर तूं माग, तुज्या गरजे खातीर हांव मागता. देखून आमी सर्वां दिमी घालया, हात वयर घालया. हांगासर आसलेल्या समेस्तां खातीर एकामेकांक बरेपण जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां शितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळण्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता, स्त्रिया भितर तुमचो देव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंते मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या गले. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो दी तसोच आनी सदां सर्वता. आमेन. आमीन. ह्या थळार जावचें बरेपण आमी दिंबयेर पडोवन मागता आसतना, कित्याक दिंबयेर पडोवन जुजवाजान आश्चर्य केलां. दिंबयेच्या आतां जाग्यार खडाप पोकर्ण उदक उसळ्ळें तर तुवें आनी हांवें दिंबी घाल मागता आसतना खंडीत जावन आमी मागले आमी जोडटले. हांव देखून तांकां नातिल्ली बसया, पूण तांची आमी दिंबी घालया. बसयल्या खातीर आमी दिंबी घालून तांचोय गरजो तांकां मेळोवन दीत म्हणून मागया. Semia kakultam chika, Sumya kakultam chikar, Krista kakultam chika, Krista kakultam chikar, Krista aikamka, Krista aikamka, Krista dain aikamka, Krista dain aikamka, Sergincha deopa, kakultam chikar, Deputa sonsavacha tharoka, kakultam chikar, Deva puvitatmya, kakultam chikar, Santissima Trindadiakas Deva, kakultam chikar, Goincha benevolence zalmalya सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, आपल्या आवय बापाच्या देवासपणात वाढवून आयिल्ल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, दुबळी कायची जिनी जीव सुगुप्त जावन वेत्या पायांनी सगळे मिसांव केल्ल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, सगळ्या खेनारांत पवित्रपणाचो पबमळ पासावलेल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, श्रीलंकान दगदणी संपडलेल्या कातोलिकांची बिबमोत पावलेल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, भिकाऱ्याच्या रुपात श्रीलंका वचो नास जावच्या वेच्या कातोलीक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, कोंताचे भक्तीपण आदान मोरये माय सुमोग आमच्या काळजान भरोंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, कश्टान संपलेल्या गजान पावोवन तांकां बुजयलेल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, देवाचे भावार्थ दोवोन जिणेंत आयिल्ल्या स कश्टांवर दैवान सोंसलेल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातलेल्या पासून देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका घोवळ्या काळ हिंडांत आडोवन वावरतेल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांजुजेवास बापा, amapasat vinatikar, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, bogus amka ismya, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, dainaik amka ismya, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. kakultam chikar, नव्यानाचे मागणे ये सांजेवास तू आमचो शारोती जावन आसाय, निसर्गितां देवाची बेसावा आमकां वांटीत आसाय. तुझे जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चललेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांत. तेच वाटेन आमी चलच्या, तुजे तां प्रेरण घेतांव आनी आमकां तुज्या गोपांत समर्पितांव. सांजेवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें,
तुझ्या जिणेन देवाचो अपरिमित मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हाजर लोकांच्या तूं सुडी जालोय अंतकारान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट उगडायलेल्या सरशी तूं दवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें एमी सांग करतना तुका पुरसां जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजान केरलात घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर पेलेच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांजेवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांचे दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरे पाश केलें आसा जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्त आनी कश्टांतले ते पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजेवास ह्या संवसारीक देवाचे हाते तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदर मेळस केलोय आज सर्गरसान देवसंगी तूं आसाय तें हांव तुजे मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमच्या पसत देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर माऊन पुढे आमच्यो गरजो ह्या वेळार आमी उसावच्यो सांजेवास देवाच्या मोगाळ विंगेतांव केदींच पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सरपासांतान आमकां राखून व्हर बवरताक आडवेच्या संगती बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मोरयेमाच्या गोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पळयना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससना जिवचे भाग आमकां मेळशे कर आमेन सोम्याचे नावी आमचो आदार ताने रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टाक आनी अडचणेक संपडलेल्या ती तुजे काळीज कितले मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विचमिता करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवाका सांजे वाजान आपल्या जिणे आनी मरणान जायती अचापा करून तीस मोवाळे लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवी सभेच्या गोपांत ओडोवन हाडली ताच्या विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनातिल्ल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया आज सांजे वाजाच्या नव्याच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवतावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजे वाजाच्या विनवणेक सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडूंक शेकी सेवे साखरेचे मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळो सांजे वाज सर्गीच्या रासांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवी सभा संतोष बरयत आसा तुमी सगळे त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट सोडून ससनाक संतोष भोगूंक फावो आनी त्यास सोडून दरा देवाचो बापाचो
पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे आसो. Sang Sewas Bapa,
आम्हा पासत विनंती कर बघेवन कुर्साचे कृपेन वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.